Git Gyoya, I-24, page 131. पाहतोक मोचे केदे देवाक सोडून गेलो भावान दुस्मान जालो तुमकां हुकमान केलो कालसाक तोपको दिलो बोगसूंक वेंगेन घेयात तुमकां हुकमान केलो कालसाक तोपको दिलो बोगसूंक वेंगेन घेयात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, जें कितें काळजान शिजता ताचो प्रतिबिंब तोंडाचेर दिसून येता. देवाचें काळीज काकलुतीचें काळीज आनी ह्या काकलुतीचो प्रतिबिंब जेजू काकलुतवून मुखामोळार दिसून येता. मेंढऱ्याच्या होमा वरवीं न्हय, पूण जेजू मेंढऱ्या वरवीं पातकांचे बोगसणे आमकां दिवन सासणाच्या खास्तीच्या फॉर्मांतली आमकां सोडूंक देवाची संपूर्ण येवजण. ही कल्पना मनांत बाळगून ह्या प्राचीत काळांत देवाच्या बोगसण्याचे जोरीशी वचूंक आमकां आयतें मोन ह्या पवित्र समारंभांत मागुया. आयज मिसाचे केरीत इंतर्सा पासत मागुया. वेन्सी नोरोना आनी लुकाझीन हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. तशेंच जोस बाप्तिस्ट कोयलो आनी मारिया कोयलो हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, तुजी काकलूत आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या कोडण्यांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडखळीक सांपडनासतना पासकांची परब समारंभूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल, देव आतां कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली तें तुजे पोरजेन पातोक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिली ती ताणीं रोखडेंच सोडली. कोडयलोल्या भांगराचो एक पाटकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजोवन ताणीं ताका योज्ञांच्यो बोलयो भेटयल्यो. ताणीं म्हणलें, इस्रायला, ओ आसा तुजो देव, ताणींच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजां निबोर मानेची म्हूण म्हाका बरें गोमून आयलें. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याचे पोदवेन आनी हाताच्या बोळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय, तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग ताचेर जळोवंक दितलोय? तांच्यो गात घेवपाक दोंगराचेर ती मरोन वचपाक आनी प्रितमे वेळी तांकां नाच करपाक ताणीं तांकां भायर काडून हाडली अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवून दी, तोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हे नश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहाम, इजाक आनी जाकोब तुजे चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुजेच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मळबाच्या नोखेत्रां परी हांव तुमची संसत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें बाजायला तो सगलो देश तुमचे संस्थेक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपले दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर तोंड जालो आनी जें तो आपले परजेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. आनी सर्वेस्पर देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हणया, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. ओरे भाशे ताणें एक पाटकुलो घडलो. कोडयलोल्या भांगराच्या मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड कातोल्या बैलाची ताणीं मुर्ती दवरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणीं केली वर्तें कर्तुत्वां, कर्णाच्या देसांत नवलां विस्मितां, तांबड्या दोऱ्यांत ओजापांचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारुका ती विसरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालो राग. पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनवती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइजेस. ताणीं विंचून काडलोलो. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गाराक उबे रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणीं आपल्या एकल्याच पुताक दिलो,
ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिबेत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवांक म्हणलें, हांवूच म्हजे विशीं गवाय दीन जाल्यार म्हजी गवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गवाय दितलो दुसरो कोण आसा आनी जी गवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गवाय दिली. हांव मनशाचे गवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयलां. जुवांव एक जोळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गवाय जुवांवाचे गवायके परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव कोत्तां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गवाय दितात. आनी म्हाका पाठयलोल्या बापानूच म्हजे विशीं गवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोब तुमचे सवे रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशांचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पोक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवे नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोइसेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात, तो तोच मोइसेस तुमकां लावन दितलो. तुमी मोइसेसाचेर विस्वास दवरलोलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपांचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. ताच्या काळार थोड्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो आनी थोड्यांनी दवरलो ना. आयच्या वर्तमानांत जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण दाखोवंक आनी तांणी ताचेर सोतमान दिवंक कितलेच गवाय तांचे मुखार दवरता. जुआंव बाप्तिस्तान, देव बापान, मोइसेसान शास्त्र लिखितांतल्यान आनी जेजून केलोल्या विस्मितांनी तो देवाचो पूत म्हूण कळीत केला. तरी आसतना थोडीं ताचेर विस्वास दवरिनात. आयच्या पयल्या वाचपांत सुटकेचें पुस्तक आमच्या मुखार एक खोंत करपाची गोडणी दवरता. इस्रायल प्रजेक देवान इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडलोली. तांकां पांय भिजोय नासतना तांबडो दर्या उतोरसो केलोलो. तांचे लागीं सिनाय दोंगरार करार केलोलो. तांकां 10 उपदेश दिलोले आनी हे सगळे लोक विसरलो. ताचो पयलो उपदेश मोडून भांगराच्या पाडकुल्याक बसतात. केदें व्हडलें वायट. तरी आसतना देव तांकां बक्षिता.
सोयंबांतल्यान आमच्या जिवितांतल्यान केदें व्हडलें वायट तरी आसतना देव तांकां बक्षिता. सोयंबांतल्यान तांकां आमच्या जिवितांतल्यान जें बरें ह्या समाजांत आसा तातूंतल्यान देव उणभवुया. देवाचेर भावार्थ दवरूंक पुरावे सोदचे न्हय, बोलतेंच जाल्यार तुवें अणभवलोल्या देवाक दुसऱ्यांक कळीत कर. आमी सगलीं पातकी दोन दिसा ताळणेचेर बोली पडून आमी पातकाचे गुलाम जाता. थोड्यांक पातकां सोदांचींच कशीं जाल्यांत. आमच्या पातका वरवीं आमी देवाच्या मोगा आनी कुरपेतावन पयस पयस वेता. पातकां वरवीं जेजून मेळून घेतिल्ल्या जैताचे भागीदार जावंक आमकां संदी फावो जायना. आमी पातकी खोरी, पूण जेन्ना देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख दवरून संदानांच्या संस्कारा वरवीं आमची पातकां पाद्रीक सांगता, तेन्ना आमकां कृपा फावो जाता आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आनी संबंदान आमी वाडटा. आमच्याच जिविताचे नदर मारून नव्या जिविताक वेंग मारुया. जिविताचे नवसोडणी उद्देशी बरी खबर मानून घेवंक आनी सर्गी राज जोडूंक दोरेकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडयेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 32 C10. बावा भयणी बापाक पेटोवंक मांगा नाका रुपेन नाका. आपल्या काळजा सवे ओपूंक जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवा खुशी करीस लेगून. मोगान वेंगून जिवीत सोडूंक जेजू तुजी काळीज मागता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक वोपता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक वोपता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सोर पदवीदारा देवा, आमी तुजी भुरगीं एकदम उत्सुक ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे उत्सुकतायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सोर्बेस्पोर तूं. सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सोर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सोर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कलराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओपता. तुझे पूर्ण जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावन, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो खोट सरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 67 D36.
प्रार्थुया. काकलुतसारा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला. ताचे खातीर तुका दिनवासून बोरवाशान आमी हे मागणें कोत्ता. सगळीं आमची पातकां बोगूस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवून व्हडा संतोशान पुट्टेपणी जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार ते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 230 U1. आमच्या सान फ्रांसिस शावेरा उडीन तुज वडालायल्या बोबोलादीक तूं आदारा. आमच्या गांवांत आमच्या घरा माय बाप कोतर सोडून आयलोय. खरो बावाक आमकां हाडलोय. कश्टान कामून पोरगोट केलोय. आमचे मदीं सोरून मेलोय. आमच्या सान फ्रांसिस शावेरा